नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्यो खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फादर बोल्मेक्स पेरेरा संवसाराक अंतरले. काळजाचो आतक आयिल्ल्यान जीएमसीत घेताले उपचार. हुबळीत बांगलादेशी नागरीक सांपडिल्ल्यान गोंयांतल्या सुरक्षा दळान केला हाय अलर्ट जारी. वास्को रेल्वे स्टेशन ते मोले मेरेन खाशेले पंगड केल्यात तैनात. दक्षिण गोंय एसपी संतोष देसायची माहिती. मनोज मजा आसा काळजात. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा करतलो चर्चा. उपरांतूच करतलो भुमिका स्पश्ट, सांगता आमदार विरेश बोरकार. साखळे सुर्लाच्या सॉफ्टड्रिंक कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावाक लागून चल्ला बोळ. गुदावाचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच करिना कारवाय. समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला सणसणीत आरोप. अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं मेळटले राजकीय आरक्षण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रेरणा दिसा निमतान केली घोषणा. देशात पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात परतून जाली वाढ. पेट्रोलाचे दर 2.61 रुपया जाल्यार डिझेलाच्या दरात 2.71 रुपयांनी जाल्या वाढ. 2 सप्तकां भितर ही चवथे खेप वाढ. आतां खबरो विस्तारान. मनोज परब म्हज्या काळजात आसा, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितरल्या अंतर्गत वादाचेर पयलीं पक्ष कार्यालयात वचून चर्चा करतलो. उपरांत ह्या विशीं स्पश्टीकरण दितलो, अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. मनोज परब हांणी राजिनामो दिले उपरांत बोरकार हांची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा तांचो पत्तो नाशिल्लो. देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरिल्लें. ह्या सगळ्या प्रकाराविशीं आमदार विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां. पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादाविशीं आमदार विरेश बोरकाराक धारेर धरलो. तेन्ना विरेशान सांगलें, आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो. मनोज आपल्या काळजान आसा. तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर आपूण पयलीं पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो. उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो, अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जें कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा. आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे. आनी हे इट इज अ ओपन फोरम. इट इज अ तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता. तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. खुबशे एलिगेशनां जाल्या तुजेर. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आशिना. जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितेंय आसा, आमचें कितें म्हाजें कितें आसा, तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेजे बाबतींत हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो. तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतींत मागीर पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा. आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां तें गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना. मजगती आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करतलो ह्या वावड्यांक विरेशान पूर्णविराम दिलो. आपूण हेर खंयच्याच पक्षात प्रवेश करचो ना अशें स्पश्ट करीत 2027ची विधानसभा वेंचणूक
आपूण आरजीपीच्या तिकेटीचेरूच लढयतलो अशी ठाम भुमिका आमदार विरेश बोरकारान मांडली. अफवा घालता आनी कितें कितें घालता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा बीजेपी कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणान जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करपाक. एकंदरीत पळयले जाल्यार मनोज परबान पक्षाच्या कांय वांगड्या आनी आमदारां आड फेसबुकार पोस्ट घातले, पत्रकार परिशद घेतली. पूण मनोज आनी ताच्या वांगड्यांनी विरेश बोरकाराचेर इतले आरोप करूनय तांणी आयज पत्रकारांक जाप दितना पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना म्हूण सांगलें. एके वटेन पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो मनोज परब राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन मेकळो जालो जाल्यार दुसरे वटेन विरेश बोरकाराची ही भुमिका. विरेशाच्या हे भुमिके वयल्यान मनोजाचे परस ताची प्रतिमा बरी आशिल्ल्याचे तो दाखोवपाक सोदता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. तशेंच मनोज परब आनी ताच्या वांगड्यांनी पक्षा भितरले कोफुसा भायर घालप चुकीचे अशें विरेश बोरकार दाखोवपाक सोदता काय कितें असोय प्रश्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात आता परतून एक फावट वाढ झाल्या. पेट्रोलाच्या दरात 2.61 रुपयांनी वाढ झाल्या जाल्यार डिझेलाच्या दरात 2.71 रुपयांनी वाढ झाल्या. ही चवथी दरवाढ झाल्या. मजगती पेट्रोल दरवाडीक लागून भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचे पुराय आपेस उघड जाला अशें म्हणीत काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजीकरान भाजपाचेर टिका केल्या. तशेंच गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरानूय इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. पळयात. जेन्ना युपीएचे सरकार आशिल्लें तेन्ना बॅरल सदांच $100 वयर आसतालो. पूण पेट्रोल 60 रुपयाचेर हें लोकांक देशाच्या जनतेक मेळटालें. डिझल जवळपास 54-55 रुपयाचेर आशिल्लें. रुपी हो 79-59 ह्या हाजेर फ्लक्च्युएट जातालो. जेन्नाच्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलां त्या दिसासान रुपी आमचो वीक जायत आहा. आज म्हाका दिसता 96 पावलो. पेट्रोल हें 100 क्रॉस जालें. काल 2.71 रुपीज ऑन पेट्रोल आनी 2.61 ऑन डिझल ह्या सरकारान वाडयला. जेन्ना फ्युएल पळय वाडटा तेन्ना सगळ्यो गोश्टी वाडटा. बिकॉज लॉजिस्टिक्स आमचे कडधान्य जावं आमच्यो डेली बेजीक नेसेसिटी दूध आसतलें आमचे भाजी आसतली हे सगळें वाडटा. बिकॉज द रॉ मटेरियल जेन्ना फ्युएल वाडटा तेन्ना तुजो कॉस्ट गोज अप, इन्फ्लेशन वाडटा. दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. इलेक्शन टायमाचेर जेन्ना वॉर चालू आशिल्लें तेन्ना ह्या प्रधानमंत्र्यान जितल्या स्टेटींनी तो भोंवलो तेन्ना ताणें सांगलें सगळें बरें आहा म्हणून. आनी जसो रिजल्ट आयलो त्या दिसासून तो सांगता की आतां इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्या, देश हो धोक्यान आसा, तुम्ही आता ट्रॅव्हल करनाका, वर्क फ्रॉम होम करा, भांगर घेनाका, पेट्रोल डिझेल वापरनाका. वाय? बिकॉज दीस अनपड लोक जे देश आज चलयतात तांकां आतां कळना की हो देश कसो मुखार व्हरप. हांवें फाटल्या फावट सांगिल्लें की देश चलोवपाक बरें इकॉनॉमिक्स जाय पडटा. म्हाका दिसता आज देश हो आमचो त्रासान आसा. पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरात and you approach our leader Rahul Gandhi. इतले बरे टॅलेंटेड इकॉनॉमिस्ट जे लोक आसतले वी आर रेडी टू गायड दीस कंट्री. कित्याक जर तर ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर तर आनी काही दीस काडत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे भिकेक लागतले आनी ह्या देशांतलो नागरीक हो आनी पयलींच त्रासान आसा आनी त्रासान काबार जातलो. वी कंडेम दीस प्रायस हायक बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट. एवरी 12 दिसांनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आता 2 फावटी वाडले. गॅस सिलिंडर वाडत आसा. गोवा बिंग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, टुरिस्ट प्लेस, आज प्रत्येक टुरिस्ट जो गोंयकार येता ते आज रेस्टॉरंटांय टुरिस्टां लागून चडटा. जेन्ना तुजो ऑयल प्रायसीस वाडटा, जेन्ना गॅस सिलिंडर वाडटा तेन्ना ऑब्वियसली तुजो कॉस्ट ऑफ
tourism will go up. Nobody will come to Goa. So indirectly गोंयांक हाका खूब टुरिस्ट इंडस्ट्रीक माल पडटले. And I think this government has no plan and we are heading to a disaster. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां खातीर खुशखबर. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. आंबावले केप्यां आयोजीत केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली. तशेंच डिसेंबर 2026 मेरेन रान हक्क कायद्या अंतर्गत 100% सनद वाडटले. तशेंच सरकार आदिवासी समाजाच्या हिता खातीर सदांच काम करता असो दावोय मुख्यमंत्र्यान केलो. वाजपेयीपासून ते आता मोदीजीपर्यंत हय फक्त उरला आसा जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. अरे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें काम सुद्धा म्हणजे विधानसभेत ठराव मांडून पास करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां आनी त्या बहुमतान पास करपाचें काम जे दाखोवपा खातीर फक्त जे आयज पर्यंत जे दाखोवपा खातीर ह्या विशयाचेर जे विरोधक उलयताले तांच्यांनी एक तरी मागणी ह्या समाजाची मान्य केल्या काय सांगची. हय म्हज्याच सरकारान लोकसभेंत ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर पास केला पण लोकसभेत त्या बिलाक विरोध कोणी केल्लो तोय सांगात आणि तोय याद उरली सगळ्यांक तोय याद उरपाची गरज आसा. आनी ह्या बिलाक पयले फावटी विरोध कोणी केलो तो आनी कोण उलयतालो तांकां विचारात एकदा आनी ते विचारपाची गरज आसा. राज्यसभेत हे बिल पास जर कोणी केला आसत जाल्यार म्हज्याच सरकारान केला की 50 वर्सां कोणाक याद जावं नाशिल्लें हे बिल पास करपाक जाय म्हणून आयच्या दिसा सांगता की नक्कीच थोड्याच दिसाच्या भितर 2027च्या पयलीं रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर 100% आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हेच्या बरोबर आसतले आमचे सगळे एसटी लिडर्स ह्या विशयाचेर आमी एक आसा की हय या समाजा खातीर आमकां राजकीय नेतृत्व राजकीय रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे बी दिवपाची गरज आसा आनी ते जर कोण दितलो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दितले. गोंय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान विद्युत भवनात आशिल्ल्या मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाची भेट घेवन स्मार्ट मिटर येवजण रद्द करची अशी मागणी केली. हे वेळार काँग्रेसीन स्मार्ट मिटरा आड निवेदन लेगीत सादर केलें. तशेंच मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. मेमोरेंडम दिवपाक आमी आयिल्ले सद्या कितें जालां लोकांचे फियर गोंयभर वाडला. एक म्हणल्यार तुमचें इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडल्यात आनी नॉट ओन्ली इन पेन्टीन बट अक्रॉस गोवा पीपल आर एज्युकेटेड की आमची बिलां वाडली. सेकेंड इज स्मार्ट मिटर पळय हाडपाक सोदता न्ही तातूंत लोकां भितर एक फियर तयार जाला. पीपल आर सेयिंग की आमकां स्मार्ट मिटर नाका. ते टेंडर एक्चुअली इज ओपेक. सो आमचो रिक्वेस्ट इज की तूं तें सस्पेंड कर आणि तो रिटेंडर कर. I do not know, I will say I do not know. But when I know the smart metering project is a project which is empower, make the consumers powerful, then the utility, why there is objections. When there is compensation, you will be able to write just a letter. You need not to go to MLA. You did not go to any representative which is elected by the people. You have to, your meter will speak. Your meter will give evidence. So why not? That means some elements, some people do not want such a good thing, which is the only thing I can say. If you want to put allegations on me, yes, you can put it. But I am saying smart metering is the project which is going to make the consumers powerful, which is going to give lot of data, lot of insights. Recording, measurement will happen every half an hour. You have to complain very next thing going wrong in your equipments or supply. N number of advantages which in today's this I am not able to tell because lot of people disturbance is there and people are not allowing. Few people, but I am ready to face all the 7,50,000 consumers through media. When media is, I can request you ask as many questions, whatever questions which are been popped up through various states. Actually last time जेन्ना मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की पीक आवर्सान आपण टॅरिफ वाडयतलो बाय 20% आणि तेन्ना आमी हांगा मेमोरंडम घेवन ताका घेराव घालून वी हॅड कंपेल्ड द गव्हर्नमेंट टू टेक इट बॅक आणि त्या वेळाचेर स्मार्ट मिटराचो आमी ते विशय काडिल्लो की स्मार्ट मिटराचो टेंडर तांणी कसो म्हळ्यार फ्रॉम 467 crores estimate they have given it to 890 crores. आज जेन्ना आमी सीक जेन्ना जेन्युइन तो म्हणटा आतां नोडल एजन्सीन आरईसीन केल्लो एस्टिमेट बिकॉज ते गव्हर्नमेंटाचेच एजन्सी ही काय प्रायव्हेट तुजी आनी म्हजी एजन्सी न्ही 467 crores of electricity department he has to be
specific to question what we ask. He cannot talk politics here. हे अशें दिसता की प्रमोद सावंताचे स्पोक्स पर्सन बरे काय तुम्हाला समजना. क्वालिफाईड लोक जेन्ना थंय बसना तेन्ना इगत जाता. गव्हर्नमेंट हे फक्त बारीक समाजाच्या लोकांक गरीब जनतेक लुटपाक हे सरकार आसा. बार्देश आणि दिवचल म्हालांतल्या लोकां खातीर एक म्हत्वाची चत्राय आसा. 27 आणि 28 मेक असनोड्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे बेगोबेग देखरेख आणि दुरुस्ती कामाक लागून पुराय बार्देश आणि दिवचल म्हालांतल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण मर्यादीत जातली अशी माहिती पिवपाच्या उदका खात्यान दिला. उदकाचो वापर कमी प्रमाणात करचो अशें पिवपाच्या खात्यान नागरिकांक कळीत केला. साखळी सुर्लाच्या पोरण्या पंचायती लागसर आशिल्ल्या शीतपेय कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावाक लागून बोवाळ चल्ला. या गुदावाचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच कारवाय करिना असो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या तिनूय गेटींतल्यान सतत यो वच करपी गाडयांक लागून व्हड अपघात जावपाचो धोको वाडला. मजगतीं ह्या प्रकल्पात जरी अधिकृतपणान वीज आनी उदका जोडणी नासली तरी चोरयांनी वीज आनी उदकाचो बेकायदेशीर वापर जाता असोय गंभीर आरोप तांणी केला. गोदाम आसा. गोदाम म्हणल्यार आमकां स्ट्रक्चर अजुनूय कसलें तें कळना कित्याक हितूरसून आतां सद्या तरी हांगा रातचें काम चालू आसता, दिसाचें सगळें बंद आसता. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की सुद्दां कितें तरी काम चालू आसा तेन्ना जेन्ना हो तेंच्यांनी कंपाऊंड काडलेलो तेन्ना हांवें तेंचेर कंप्लेन घातलेली कित्याक हो कंपाऊंड आसा तो सामको रोडाचेर बॉर्डरीकूच आसा आनी 3 गेटी तेंच्यांनी थेयल्ल्यो आसा आनी त्यो काडच्या पयलींच तो कंपाऊंड इल्लीगल आसा म्हणून हांवें पंचायतीन कंप्लेन केल्ली टू सरपंच विलेज पंचायत सुर्ला. तेज्या उपरांत ह्या कंपाऊंडाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी हांवें तेंचे कडेन परत एक RTI घालून तांकां कितें कितें डॉक्युमेंट दिल्या तेजेर आनी तेणी एप्लाय कितें केलां तें मागलेलें. तेन्ना त्या डॉक्युमेंटान अशें कळ्ळें की पंचायतीन ताका प्रोविजनल NOC दिल्या म्हणून. आनी प्रोविजनल NOC दिल्या तितून तेंच्यांनी फक्त वॉटर आनी हेका कनेक्शनाक दिल्ले आनी EHN नंबर दिल्लो. मागीर हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न काडलेलो EHN नंबर तुमी इंडस्ट्रियल लेवलाक दिवंक शकता काय म्हणून. तेन्ना सेक्रेटरीन म्हाका अशें सांगलें की तो आमी टेम्पररी तो आमी रिवोक करता म्हणून तो रिवोकूय केल्लो आसा. तरी सुद्दां ही कंपनी जी आसा ही रातभर हांगा चलता. अजून एकूय एम्प्लॉयमेंट जे आसा ती सुद्दाच्या भुरग्यांक दिल्लें ना. सगळी जागा आसा ती एग्रीकल्चर जागा आसा. आमची ओल्ड पंचायत हांगा आसा आनी ही सगळी एग्रीकल्चर लागलेली आसा. अजुनूय ती आमकां 114 एग्रीकल्चर म्हणून थंय दिसता. त्याच खातीर सुर्लान अशें जावंक लागलें आसा की वयता थंय इल्लीगल कामां चालू आसा. त्या खातीर सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हो पंचायती आतां 3 म्हयने जाले म्हाका तेंच्यांनी हेका शोकेश फायनल काडलेले की आमी डेमोलिश करता म्हणून. हे जे आसा कित्याक तांकां पंचायतीन कितले फावटी लेटरां तांकां दिली पण एका लेटराचे तांकां अजून पर्यंत पंचायतीक तेणी रिप्लाय दिल्लो ना. एक लेटर तेणी कलेक्ट केल्लें ना. हांगा सुद्दां नोटिस्यो मारता त्यो नोटिस्यो तो पिनून उडयता. आनी आयज अशें जाल्लें आसा की हांगासर कोण चलयता तें आमकां कळना की हेजो राजा कोण तो. कित्याक इतलो आमच्या लोकांच्या गांवांत येवन हे आपल्या कांय कशें धंदे चलयतले जाल्यार सुद्दां पंचायत आसून आमकां कितें फायदो. आमचे सरपंच पंच आसा ते कितें करता. ते इल्लीगल धंदे आमच्या गांवांत जावपाक जायना म्हणून आमी हे आवाज उठयता आनी ते आवाज खंय तरी बंद करपाचें हें चालू आसा षडयंत्र. त्या खातीर ही आयज हांव घालता पळय आतां तेंचे जनरेटर मारलेलो आसा. तेंचे कडेन लायट कनेक्शन ना, उदक कनेक्शन ना आनी हे जनरेटराचेर रातचे ऑपरेट करता. लायट सुद्दां तेंच्या चोरया घेतलेली आसा. आतां उदकूय तेंची आमची गव्हर्मेंटाची जी टाकी आसा ताका पंप लायता ते रातचे आनी तेजें उदक आपल्याक घेता. तुमी थंय वचून भितर आमकां अलाउड करिना ते तुमी पळोवंक शकता. तुमी भितर सुद्दां तुमकां वता ते तिनूय गेटी आसा पळय सामक्यो रस्त्याक तेकोन आसा. गोंय महाराष्ट्र शिमेचेर तणाव निर्माण जाला. मांद्रे दर्यादेगेर सावंतवाडीच्या एका कुटुंबाक मारपेट केल्ल्याचो आरोप करून सिंधुदुर्गाचे नागरीक मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनात गेले.
पण पुलिसांनी कागाळ दाखल करपाच्या न्हयकार दिल्ल्यान तिडकिल्ल्या पर्यटकांनी पत्रादेवी बांदार राष्ट्रीय महामार्ग 1 वर आडून दवरून निषेध केलो. या प्रकाराक लागून शिमेवयल्या वाठारांनी बरोच तणाव वाडलो. काल मी माझ्या फॅमिलीसोबत मांद्रे मोर्जे इथे फिरायला गेलो होतो. माझे भाऊ होते, माझ्यासोबत 3 भाऊ, माझी वहिनी, माझी मिसेस, भावाची मुलगी, लहान पोरं आमच्यासोबत होते. आम्ही फिरायला गेलो होतो. एक माणूस दारूच्या नशेत पूर्ण दूध त्याने आमच्या गाडीला येऊन आपटल्यावर आम्ही गाडी तिथे स्टॉप केली. जिथे घटना झाली त्याचा व्हिडिओ काढला की आमची गाडी आमच्या लेनमध्ये होती, त्याने येऊन आपटली. तो उतरला, गाडीतून शिव्या द्यायला चालू केल्यावर नंतर आम्ही त्याला म्हटलं की अरे बाबा पोलिसांना बोलतो. तेव्हाच सुरुवातीलाच आम्ही 112 नंबरला फोन करून पोलिसांना सांगितलं असं असं अजून कॅफेसमोर आमची भांडणं झाली आहेत, आम्हाला एकाने ठोकलंय, तुम्ही या. त्याच्यानंतर त्यांनी मारहाण चालू केली. मारहाण चालू करत असताना भावाने माझा फोन काढला, व्हिडिओ तयार केलं. त्याच्या अंगावर 40 लोक आली, त्याचा फोन काढून घेतला, मारायला चालू केलं. आमच्या वहिनी, माझ्या भावाच्या मिसेस आल्या तिथे अडवायला, त्यांना धक्काबुक्की केली. लहान पोरगी माझ्या भावाची 5 वर्षाची माझी पुतणी, ती गाडीत आत बसली होती. तिने दरवाजा उघडत प्रयत्न केला, लात मारली तिला. तो दरवाजाला पूर्ण ती आत रडत बसली. हे सगळं झालं. पोलिसांना आम्ही ही सगळी गोष्ट सांगितली तर पोलिसांचं आम्हाला उत्तर काय आलं, लोकांची भाषा पहिली काय की तुम्ही गोव्यात आलाच कशाला, फिरायला कशाला आला, आम्हाला टुरिस्टची गरज नाही, आम्हाला गरज नाही, तुम्ही इथे कशाला येतच कशाला. हे आमच्यावर भाषा सगळ्यांनी मारली. मोठी बॉटल फेकून माझ्या डोक्यात मारली इथे लांबून. आणि त्याच्यानंतर एवढं सगळं झाल्यावर पण आम्ही पोलिसांना फोन केला. पोलीस सांगतात की अहो लोकल असतील, दारू पिऊन असतील म्हणून केलं असेल, तुम्ही कशाला ह्याच्यात पडता, तुम्ही केस बीस काय कशाला करता, तुम्हीच अडकणार. आम्ही आमच्या सेफ्टीसाठी तिथून आलो परत आमच्या घरी सावंतवाडीत. आज सकाळी सीएम साहेबांच्या पीएनना फोन केला, त्यांना ही घटना सांगितली, कुठूनही काहीही मदत मिळाली नाही. त्याच्यानंतर आम्ही गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर बंद केली. कारण जर एवढा त्रास लोक आम्हाला शेजाऱ्यांना देत असेल, अरे आम्ही तुम्हाला पाणी पण देतो, एवढं आम्ही कुठलाच कोकणातला, सिंधुदुर्गातला एकही माणूस असा वागत नाही. आणि तुम्ही असे आमच्यासोबत जर वागत असाल तर हे आम्हाला मान्य नाही. जोपर्यंत पोलीस प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही आम्ही इथून हटणार. तुम्ही खुद्द सावंतवाडीचे आणि आपलं नाव सूरज परब अजून. आणि ते लोकल होते का? ते लोकल होते तिथले लोक. त्याच्यात तेच बोलून त्यांनी मारलं आम्हाला की आम्ही लोकल आहे, तुम्ही इथे कशाला आलात, आणि मग मारलं. दगड उचलून मारलं, दगड हातात घेतात म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर करायला लागले. आणि डोक्यात 5 फुटावर ना आम्ही सगळं सेफ झाल्यावर बॉटल आणि फेकली. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान अजून मेरेन साळ न्हंयच्या उपन्हंयाचे आनी व्हाळाचो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उदका स्रोत खात्याचेर नाराजी उक्तायल्या. नावेली वाठारांतल्यान प्रक्रिया करूंक नाशिल्लें घाणयारें उदक थेट व्हाळांत सोडिल्ल्यान साळ न्हंय प्रदुशणाच्या जाळ्यांत सांपडल्या. प्रशासनान बेगोबेग गाळ काडपाचें काम हातांत घेवचें आनी घाणयारें उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ते उदक वचना इतलो भायर वचना, ते सकला ते वयर हांगा आनी सगळें उदक व्हरून सारकें कीड पळालो. आतां पावस येवन देंवला. पंचायती सांगितल्या बी पंचायत कांय कोना. आनी ते मायकेला सांगितलें तेगे चेडूं जिल्ला हें आहा, सो हें कर म्हणून. तो म्हणटा आपणाक कांय फावंड ना हें करपाक. सो आनीक बसपा जायना, हांगा सगळो वास मारता, सगळो कचरो येता, ते सायडी उदक वचना, हे सायडी उदक वचना. चड त्रास जाता हिंगा, वास मारता सारको. आतां पावस चड हें जाला, आतां पोटा लागला कितको हें जाता हिंगा तर. आनी पयलीं एकली बायल तितून वयता आसतना तिंका कांय ना वचपाक. पयलीं एकली बायल डाकूंक पडली आनी ते चिखला उदकां पांय कितें जाल्यार मागीर जावपाक लादी आसा तेजे वयल्यान वचपाक मेळटा न्हू. एटलिस्ट तांकां लादी घालपाक आनी उदक वचपाक वेळ करपाक जाय. तेतून ते सगळो कचरो आनी कचरो आसा तांकां हिंगा मुखार वचना, ते आम व्हरोन मुखार जाता. ते मागीर परतून येशे येता सगळे. River Sal is always polluted. People say all the sewage is coming from Madgaon and from the sewage department. But today morning we had gone on rounds, and what we observed is that people are leaving their household waste, all of them, into the drains, which ultimately leads into the sewage, which ultimately
the sewage which ultimately leads into the river Sal. So if each one of us take care of our sewage and dispose it responsibly, I think that would make the river Sal more clean. साल रिव्हराचे इश्यू पोल्युशनाचो खूप तेंप जालो. एनजीटीन पासून ऑर्डर काडली आमची साल रिव्हर मोस्ट पोल्युटेड म्हणून आनी तेजे घेवपाक एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. तेजे फाटल्यान एक्शन 2-3 पार्टी ऑलरेडी टेंडर काडले मोर दॅन 7 crores डिसिल्ड करपाक रिव्हर साल. ते केले पूण कांयच यूज जालो ना. कित्याक मेजर इश्यू आहा तो मारगांव सिवेज वयता ती डायरेक्टली सिवेज सोडटा. जे प्रॉब्लम्स मारगांव हारेबान हे सॉल्व जायना जाल्यार हिंगा पोल्युशन सॉल्व जावपा ना. सो मेन थिंग आहा ते आमचे मारगांव सेम वे आमचे एक ट्रिब्युटरी आहा आमच्या मांडवपांतल्यान तिनाय सोगटी गार्बेज आमचे थिंगा आमचे जाकली बांदी गेलो जाल्यार थिंग पडटा सोगटी गार्बेज आतां ती कनेक्टेड टू रिवर साल. सो ही दोनी एरिया आहाय त्यो पोल्युशन थिंग पयलीं कंट्रोल करपाक जाय. ते कंट्रोल करनात जाल्यार आमचे रिवर साल काबार जायत वयतली. मोबर दर्यादेगेर छत्तीसगडांतल्या एका 27 वर्साच्या शशी लाकरा ह्या तरणाट्याचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन मरण आयलें. संजय मांझी, आशिष कुमार, जगनंदन सिदार ह्या तिगूय दुबावितांनी शशी हाचेर हल्लो केलो असो आरोप कागाळदार रोशन लाकरा हांणी केला. देखून कोलवा पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून 3 जाणांक अटक केला. मोबरार काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की मोबरार थिंगा एक कडेन बॉडी आसा म्हणटकीर आमचे कोलवाचो स्टाफ गेलो PI आनी बाकी स्टाफ वचून ते पळयलें जाल्यार तेजी मानेर एक इंजरी आशिल्ली. तर मागीर आमी पंचनामा केलो आनी कळ्ळें की तेजेर माने ती इंजरी आसा ती सारकी हें आसा की तेका लागून तेजी हें जाला म्हणून मेला म्हणटा. तेका लागून ती इंजरी आसा ती बरी डीप आसा तेका लागून तो एक्सपायर्ड जाला म्हणून इमिजिएटली आमी ती हें करून तेजो सगळो पंचनामा करून बी सगळी फॉर्मालिटी करून मागीर आमी मर्डर केस रजिस्टर केली. तेन्ना आमकां इन्क्वायरी करतना कळ्ळें की ते मोबरार फिशींग बोटीचेर काम करताले. ते काम करतना तेंची 23 तारखेर झगडी जाल्ली तेंची वाद जालो तेंचे भितर कितें जेवणा लागून आनी कितें वाद जाल्लो आनी त्या तेंची झगड्यान जाल्लें तें एक रिजन आसा. आनी मागीर आमी व्हेरीफाय करतले की आमी आतां तेंचे भितरले ते बोटीचेर काम करताले तेतूंत 3 जाणां आमी ताब्यात घेवन आमी तेंची इन्क्वायरी करतले जेन्ना कळ्ळें की ते तेतूंत इनवॉल्व आसा म्हणून तांकां आमी अरेस्ट केला आनी बाकी फॉर्मालिटी चालू आसा. आनी ते सगळे DC आनी आरोपी हे आसा ते छत्तीसगड रावपी ते बोटीर कामां लागून येयल्ले. आज ताका आमी काल अरेस्ट केले आनी आमी आयज तांकां कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करून मुखाल्ले रिमांड घेतले आनी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सकाळचे खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.